प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेता हें फक्त रिजनल प्लॅन आनी 16B सो आमी हो इतलोच इशू आज दिवया. म्हाका तो इशू डायल्यूट जाल्लो नाका. आनीक हो एक म्हत्वाचो इशू जो तर गोंय साल्वार करपाचें आमी उलयतात तातूंत एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आहा. हे टावन प्लॅनिंग एक्टाचे 16B म्हणून जे सेक्शन घाल्लें ताजे खातीर म्हाका तसो म्हळ्यार खूब वेळार टार्गेट केल्लो. आनीक 2017च्यान म्हळ्यार 2018च्यान आज मेरेन 16B जेन्ना येता तेन्ना ते विजय सरदेसायान इंट्रोड्यूस केल्लें कंट्रोवर्शियल सेक्शन इन द टावन प्लॅनिंग एक्ट अशें म्हणून पेपरार येताच. आतां हांव आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता 16B स्क्रॅप जाला म्हणून टू वेलकम द स्क्रॅपिंग ऑफ 16B. आनीक आय एम होल हार्टेडली वेलकमिंग द स्टेप ऑफ द गव्हर्मेंट. एजीन म्हणलां की सावंत गव्हर्मेंटान केलां म्हणून. हें सावंत गव्हर्मेंटान केलां अशें म्हाका दिसना कशेंच खंयच्यानूच दिसना. कित्या खातीर ही जी सगळी जर्नी आहा फ्रॉम 2018 टील डेट 16B गोंयचे कन्वर्जनाची ही आतां हांव तुमकां थोडी समरायज करता. पयलें म्हणल्यार 10 वर्सां पयलीं एक गोवा विजन 2035 म्हणून तांणी एक कन्सेप्शलायज केल्लें. तेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो दिगंबर कामत. तेन्नाच रिजनल प्लॅन एक कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस कंप्लीट करून RP 2021 हो फायनलायज केल्लो आनी नोटिफाय केल्लो. आतां हें विजन कितें आशिल्लें? विजन अशें आशिल्लें की परशुरामान मारिल्ले 7 बाण अशें हाजेर हें विजन फिक्स जाल्लें. आज जे हें विजन ड्राफ्ट करपी आसात ते BJPन केल्ले आहा. आतां हें विजन कितें आशिल्लें? तें अशें म्हळ्यार सुरक्षीत गोंय, खूब तरेचे म्हळ्यार प्रॉस्परस गोंय, तातूंत एक संतुलीत गोंय म्हणटा तें ताचो एक पिलर आशिल्लो. संतुलीत गोंय म्हणल्यार तातूंत वर्बेटीम जर वाचतलो जाल्यार गोवा मस्ट अचीव अ बॅलन्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स. गोवा मस्ट एम फॉर डेव्हलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन. Goa must pay utmost attention to its ecosystems as they are central to development and well-being of its people. हें ताजें विजन 2035 मधलें आनी हें वाचिल्लें आहा. आनीक ताजे खातीर रिजनल प्लॅन म्हणटा तो संतुलीत गोंय जर जावंक जाय जाल्यार रिजनल प्लॅन व्हडलो रोल खेळटा. म्हळ्यार म्हत्वाचो रोल रिजनल प्लॅनाचो आसता. आतां रिजनल प्लॅन करपा खातीर एक कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस म्हळ्यार ग्राम सभा लेवलाचे मेरेन करपाक जाय हें कायद्यान स्टिप्युलेट केल्लें आहा. आनी टू दिगंबर कामत क्रेडिट, टू हीज गव्हर्मेंट्स क्रेडिट, दीस कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस टू अ लार्ज एक्सटेंट हॅड टेकन प्लेस. आतां मागीर थोड्या ग्राम सभांनी अशें म्हणलें की आमी हें सजेस्ट करूंकूच नाशिल्लें आनीक हें तुमी नोटिफाय केलां. these complaints also were there. Civil society has also said की रिव्ह्यू जावपाक जाय, कोर्स करेक्शन जावंक जाय. आनी ते टायमार मनोहर पर्रीकार एक सारकी वेव घेवन 2012 इलेक्शन जिखलो. ताजो एक डिमांड आशिल्लो की रिजनल प्लॅन आपूण स्क्रॅप करतलो, तो आपूण इफेक्टीव करचो ना. ताजे खातीर BJPन 2012च्या BJP सरकारान रिजनल प्लॅन वॉज पुट इन कोल्ड स्टोरेज. आनी एक सारको रेट्रोग्रेड म्हळ्यार गोंय प्रोग्रेसिव्ह स्टेट म्हणटात आमी, पूण एक व्हेरी रेट्रोग्रेड आर्काईक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टेप असो एडॉप्ट केलो. म्हळ्यार 2 रिजनल प्लॅना भितर जे कॉमन फॅक्टर आहा, 2001 रिजनल प्लॅन जो आउटडेटेड आनी 2021 रिजनल प्लॅन जो 12 केला तातूंत कॉमन फॅक्टर जो कितें आहा तितलोच आमी अलाव करतले. अशें 5 वर्सां अशीच काडली.
आणि खूप सिव्हिल सोसायटीन परत म्हळ्यार आउटसाइड गोवा दिस वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइज इन द हाऊस ऑल्सो इट वॉज क्रिटिसाइज तें कितें काय म्हणून तुमच्यान एक रिजनल प्लॅन करूंक जायना दोन डॉक्युमेंट कंपेअर करून तुम्ही करतात आणि अशें करून ही 5 वर्सां गेली ताजे मदीं बाब फ्रांसीस डिसोजा TCP मंत्री आसतना ताणें आनी ऑब्जेक्शनां घेतली आनी होच रिजनल प्लॅन आपूण करेक्ट करून नोटिफाय करतलो असो ह्या विचारान ताणें ऑब्जेक्शनां घेतली ताका 10,000 सजेशनां आनी ऑब्जेक्शनां आयली आनी ही 10,000 सजेशनां आनी ऑब्जेक्शनां जर तो कन्सिडर करतलो आनी तांकां हियरींग दितलो जाल्यार खूब टायम वतलो म्हणून ताणें तें सोडलें. आतां तातूंत 2017 पावलें सरकार जालो ना त्या सरकारान हांव टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो. आतां एक लिगसी इशू आय इनहेरिटेड. वॉट वॉज द लिगसी इशू की देर वॉज रिझेंटमेंट बाय लँड ओनर्स. एक कितें जालें एक रॅशनलायझेशन म्हणून एक पॉलिसी जाली. रॅशनलायझेशन म्हळ्यार कितें 2021 रिजनल प्लॅनान दिगंबर कामत टावन प्लॅनिंग मंत्री आसतना आणि तो मुख्यमंत्री असताना ताणें एक रॅशनलायझेशन म्हणून पॉलिसी केली. रॅशनलायझेशन पॉलिसीन जे लोकांचे सेटलमेंट झोनान जमनी आशिल्ल्यो गोंयकारांच्यो ज्यो तांणी वापरूंक नाशिल्ल्यो सेटलमेंट झोनान आशिल्ल्यो पूण अनयूज्ड आशिल्ल्यो ह्यो तांणी कन्वर्ट केल्यो आनी ऑर्चर्ड करून उडयल्यो म्हळ्यार नॉट डेव्हलपमेंटल केल्यो आनी ज्यो भायल्यांनी घेतिल्ल्यो एग्रीकल्चर जमनी ताजें रुपांतर केलें. कितले आतां 8 कोटी स्क्वेअर मिटर गोंयकारांच्यो जमनी ज्यो सेटलमेंटान आशिल्ल्यो त्यो ऑर्चर्ड केल्यो आनी 16 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन म्हळ्यार डबल जी एग्रीकल्चर आशिल्ली ती सेटलमेंट केली. दिस वॉज वन ऑफ द बिगस्ट इश्यूज ऑफ रिजनल प्लॅन 2021. ऑल्दो द रिजनल प्लॅन was finalized after a consultative process. But to a large extent consultative process. Full consensus असले प्रोसेसान जावंक शकना. So we will give them the benefit of doubt. आता एक्टिविस्ट आशिल्ले तांकां कितें आशिल्लें की हो रिजनल प्लॅनूच स्क्रॅप करून. This was the issue that I faced. ग्राम आमकां परत्यो धाडचे. आनी 2017 अशें एक विचार येवपाक लागलो की तुमी नवो रिजनल प्लॅन करपाक प्रोसेस कित्याक इनिशिएटीव करना कित्याक दीस प्लॅन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड बट स्टील देवर 4 years अहेड. 17 ते 21 4 वर्सां आशिल्लीं. हो म्हजो पयलो इशू. सो आय हॅड टू कम विथ अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉंग टर्म सोल्युशन. शॉर्ट टर्म सोल्युशन कितें आशिल्लें शॉर्ट टर्म म्हणटा तें सोल्युशन फर्स्ट की ते RP 2021 हो नोटिफाय करप कित्याक तो जाल्लो RP बीजेपीन काडून कोल्ड फ्रिजरान दवरलेलो कोल्ड स्टोरेजान दवरलेलो तो आतां नोटिफाय करप बट विथ अ रायडर. कितें रायडर की हे जे 16 कोटी स्क्वेअर मिटर जमनी ज्यो नॉन डेव्हलपमेंट झोनांच्यो जमनी सेटलमेंट केल्या ह्यो हाजेर लोकांच्यो कंप्लेन घेवन एक कमिटी ती पळयतली आनी त्योच मागीर एप्रूव्ह जातल्यो. हे जेन्ना हांवें पयलें केलें RP 2021 जेन्ना नोटिफाय केलो तेन्ना इमिजिएट आवाज जालो. एक्टिविस्टांनी रोखडी इमिजिएट मिटींग घेतली लोया मैदानाचेर की कित्याक काय म्हणलें आमी अगेन्स्ट. सो हो शॉर्ट टर्म मेजर आशिल्लो. मागीर दुसरें आयलें की गोंयकारांच्यो केसी ज्यो आहा जे 8 कोटी स्क्वेअर मिटर जमनीचे भाटकार लँडलॉर्ड्स अदर रायट होल्डर्स ते म्हणपाक लागले अरे आमची जमनी सेटलमेंटान आशिल्ली 2001 आतां ऑर्चर्ड कशी जाली. सो आमकां न्याय दी. सो तांकां न्याय कसो दितलो तूं. तांकां न्याय दिवपा खातीर आमी 16B हाडलें. सो एक्चुअली 16B म्हणटा तें सेक्शन हे गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर हाडिल्लें. एंड इट वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म मेजर. इट वॉज नॉट सपोज टू बी एवरलास्टिंग. नवो रिजनल प्लॅन 2031 येवपाक जाय हो हेतू धरून आमी आनी हो एक फुडलें टार्गेट धरून आमी हो स्टेप मारिल्लो. ओपोजिशनान तेन्ना बोवाळ केलो की 16B म्हणल्यार केस टू केस
हे सुटकेस घेऊन केस टू केस करतात. हांवें 32 केसी फायनलायज केल्यो. तातूंत कमर्शियल एस्पेक्ट आशिल्ल्यो फक्त 4 केसी आशिल्ल्यो. उरिल्ल्यो मोस्टली रिलिजियस, इन्स्टिट्यूशनल, जाल्यार एक समुदायाचो एक असो म्हळ्यार रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पलाची केस. एक कोण खारवी ताची जमीन कन्वर्ट केली. अश्यो 32 केसी आमी फक्त फायनलायज केल्यो. हांव मंत्री आसा म्हणसर जुलय 2019 मेरेन. ताजे मागीर हो सरकार येवचे पयलीं 7,700 केसी जाल्यो. तशें जर ऑब्जर्व केलें जाल्यार ह्यो 7,700 केसी खंयच्यो जाल्यो ह्यो पसून रिपोर्टरांनी व्हडलो ताजेर फोकस घालूंक ना. ताजे मदीं जेन्ना कोवीड जातालें, जेन्ना गोंय सगळें ठप्प आशिल्लें, तेन्ना कन्वर्जनां चालू आशिल्लीं. कन्वर्जनां फक्त कन्वर्जनां चालू नाशिल्लीं, आनी एक नवी प्रथा हाडली. नवी प्रथा कितें की एडवर्टिजमेंट जो येतलो ते एडवर्टिजमेंटाचेर फक्त सर्वे नंबर येतलो. म्हळ्यार कितें सर्वे नंबर 29/2 सुकोर, कितली एरिया, कोण ओनर, हें बी कांय दिवप ना. एक नवो कायदो हाडलो. सो देर वॉज एब्सोल्युटली नो ट्रान्सपरन्सी. सारकें ओपेक लिपून कन्वर्जनां चालू आशिल्लीं. आज अशें असेंब्लीन तुजो आवाज जालो, तुमी सगळ्यांनी पळयला. देर वॉज युनॅनिमस व्यू की 16B स्क्रॅप जावची. तेन्ना अशें कळटा की मिनिमम एक 2,000 कोटीचें हें स्कॅम म्हणून. तितलेंच न्ही, अशें कळटा की हे नवे मंत्र्याक पसून ऑफर आशिल्ली की 16B दवर आनी कितें आहा तें तुजें एडजस्ट करुया. कित्याक मंत्र्यांनी बी तेन्ना असेंब्लीन जेन्ना आमी मागलें तेन्ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ताणें आमकां एश्युरन्स दिलें ना. हें तुमकां इफ यू ऑब्जर्व असेंब्लीन इतलो बोवाळ जालो. ही रिच्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू एश्युरिंग that he is going to not consider 16B. Pudun, he did not give us an assurance. Assurance came now after the people agitated. आणि जेन्ना नवे अमेंडमेंट ताणें हाडले, ताजेर विरोध जेन्ना जालो, तेन्ना हे एश्युरन्स आयले. सो हे येदे व्हडले स्कॅम. ह्या स्कॅमाचे मदीं जेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना हे स्कॅम नाशिल्ले. तेन्ना ट्रान्सपेरंट आशिल्ले. कोणाची जमीन आमी कन्वर्ट करता, कित्याक करता, सगळें क्लियर आशिल्लें. ते टायमार एक TDR पॉलिसी म्हणून हाडली, ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायट. ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायट म्हळ्यार कितें की एक गोंयकार जर ती आपली प्रॉपर्टी, दर्या सॉल्ट पॅन आहा, दर्या शेत आहा, दर्या मॅनग्रोव आहा, ही जर तो राखतलो जाल्यार ताका इन्सेंटिवायज करप ना. आज जगान ज्यो प्रोग्रेसिव्ह सोसायटीज आहा ते म्हणटात कितें की खंयचेंय रान जर तुका रान दवरूंक जाय जाल्यार रानाचो ओनर जो आहा ताका कितें तरी तातूंतल्यान मेळूंक जाय. ना तो रान कित्याक दवरतलो? तो रान कापतलो आनी प्लॉट करून विकतलो, जें आज चालू आहा. सो ही TDR पॉलिसी ताजे खातीर हाडिल्ली. थोडे जे एक्टिविस्ट आहा तांकां बोर्ड आसा, तांणी ही TDR प्रायवेटली वेलकम केलें. आनी ही जर TDR पॉलिसी आज एप्लिकेबल जाल्ली जाल्यार टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट म्हणून तो कोणाक नाका आशिल्लो. आज जो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट म्हणून सामको असो लुक्रेटीव जाला तो कोणाक नाका. कित्याक जाय तुका तें? TDR म्हणटा ती देर वूड बी अ लँड बँक and there would be trading of DRs, development rights, which does not require the minister anywhere. बरें, आता थोडे कडेन हाय डेन्सिटी डेव्हलपमेंट जातलो म्हळ्यार वर्टिकल ग्रोथ जातलो अशें एक सामाजीक क्षेत्रांत मान्य वता की वर्टिकल डेव्हलपमेंट इज बेटर देन स्प्रॉल्स. स्प्रॉल्स म्हळ्यार आज आमकां जे गांव आमचे आहा ते गोंयचे गांव पयलीं एकूच जाग्यार आसताले, एक न्युक्लियस आसतालो, म्हळ्यार हो आसतालो कितें तो आमचो एक बाजारपेठ आसताली. कितें तरी एवरीथींग वॉज सेंटर्ड अराउंड दॅट टी टॉप विच वॉज अ कमर्शियल एरिया. रेस्ट वॉज घरां. आज कितें जालां की अशें अर्बन स्प्रॉल कशें जाल्लें आहा. द नेचर ऑफ दॅट विलेज इज इटसेल्फ चेंजिंग. डेमोग्राफिक्स ऑल्सो इज चेंजिंग. सो हाजे खातीर आमी एक इन्सेंटिवायज करपा खातीर TDR पॉलिसी हाडिल्ली. आनीक हे जे सब अर्बन स्प्रॉल्स म्हणून जे गांवांचे जाता ते ना जावचे म्हणून आमी हे फुडें हाडिल्लें. म्हजे वेळार तुमकां सगळ्यांक याद आहा जाल्यार तुमी पळयात फार्म हाऊस जी पॉलिसी आहा तातूंत हांवें अमेंडमेंट हाडिल्लो. पयलीं कितें कायदो आशिल्लो की 1 एकर फार्म हाऊस, 1 एकर जमनीक तुका 400 मीटर बांदूंक मेळटाले. 10% फॉर 1 एकर.
मागीर मिकी पाशेकन एकदा आवाज केलो पर्रीकार मुख्यमंत्री असताना आणि पर्रीकारान फार्म हाऊसाचेर बंदी दवरली कित्याक दिल्लीवाले येतात मोर्चे बिर्चे ते जमनी घेतात आणि 4,000 मिटरांचे प्लॉट मारतात आणि ते घरां बांदतात आणि घरां ती दे आर नॉट फार्म हाऊसीस दे आर पॅलेसीस हे दिस वॉज द सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस. सो हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना हांवें 4,000 मिटरांतल्यान ती 20,000 मिटर व्हेली. म्हळ्यार फार्म हाऊस जर तुका करूंक जाय जाल्यार मिनिमम एरिया आसपाक जाय 20,000 मिटर आणि 20,000 मिटरांचे 5% हांवें एफआयआर दिली. नवे मंत्र्यान कितें केलें पयर 4,000 मिटरांचेर 15% दिली. पयली आशिल्ली 4,000 मिटरांचेर 10% आणि 4,000 मिटरांचेर 15% केले. हांवें 4,000 मिटरांतल्यान 20,000 मिटर केले. हांव इतल्याच खातीर हें सांगता सारकें म्हळ्यार डिटेल हें इतल्या खातीर सांगता कित्याक जे लोकांचे डिमांडाचेर जे आमी हें केल्लें त्या लोकांनी हें वेलकम केलें ना तेन्ना. पण मागीरूय म्हणलें ना की बाबा आमकां हें जाय आशिल्लें. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स गोंयकारांच्या घरांक पूण 250 स्क्वेअर मिटर इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स आसचो ना हो आमी कायदो केल्लो लागू करपाक सरकार फाटीं फुडें येतालो. हांव मागीर वतकर ताणें तें सोडलें. अशें बिल्डींग रेग्युलेशनान आमी एमेंडमेंट हाडले. सगळें जें कितें केलां तें बेजिकली गोंयकारांच्या फायद्याचें आशिल्लें. तातूंत मदीं अशें जालें की जेन्ना रिजनल प्लॅनूच नाशिल्लो तेन्ना लोक कितें करपाक लागले की प्लॉट आहात एग्रीकल्चर जमनीचे इलिगल प्लॉट मारून लागले. सगळ्या गांवांनी आमी पळयल्या प्लॉट मारतात सब डिवायड करतात आनी विकतात. कोण करतात? मोस्टली रुलींग पॉलिटिशियन्स. आमदाराचो कोण सारको लागींचो चमचो ते डेव्हलपमेंट करतात. हें जावचें न्ही म्हणून एक्टिविस्ट तेन्ना जे मागताले की 49(6) म्हणून जे एक कायदो आहा टाउन प्लॅनिंग एक्टान जे फक्त प्लॅनिंग एरियेन लागता म्हळ्यार पीडीएच्याच एरियेन लागता. 49(6) म्हळ्यार कितें की धर तूं एक प्लॉट विकतलो जाल्यार तुवें एनओसी फॉर सेल टाउन प्लॅनिंगा कडच्यान हाडपाक जाय. बट ओन्ली पीडीए एरियेन लागतालें. हें सगळें गोंयभर तूं लागू कर. सो आमी हें गोंयभर लागू केलें. हांव जेन्ना मंत्री गेलो तेन्नाच्यान परतें स्टार्ट जालें पयशे दिवन हें दिवपाचें कळ्ळें तुका न्ही. सो आज सिच्युएशन अशें जालां की एप्रिसिएशन फॉर दॅट पॉलिसी मेनी थिंग्स दॅट वी डीड नॉट गेट इट एट दॅट टायम. मे बी इट वॉज बिकॉज आय वेंट विथ द बीजेपी. नोबडी वेंट into the subject matter or the merit of the issue. More was हो गेला बीजेपी म्हणून हे कितें करता तें सगळें चूक अशें लोकांनी धरलां आसत. सो तें दॅट इज द हिस्ट्री दॅट इज म्हाका उलोवपाचें ना. म्हणून एकूच अशें आहा की लॉंग टर्म प्रोसेस म्हणटा कितें आशिल्लो लॉंग टर्म सोल्युशन ह्या प्रॉब्लेमाचें कितें वॉज अ न्यू रिजनल प्लॅन 2031. हो न्यू रिजनल प्लॅन 2031 जर करतलो दिस वॉज द लॉंग टर्म सोल्युशन. आनी ताजे खातीर प्लॅनिंग प्रोसेसान एक बदल हाडप तो चड कन्सल्टेटीव करप हें गरजेचें आशिल्लें. तें हांव करपाक पावलो ना ते बाय दॅट टायम आय वॉज आउट. आज अशें सगळ्यांचें हें आसा हे एक्टिविस्टांचें ओपिनियन आहा आनी म्हाका दिसता सगळे जनतेचें ओपिनियन आहा की नवो रिजनल प्लॅन जावपाची गरज आहा. आनी नवो रिजनल प्लॅन जर जातलो ओ एनी अदर प्रोसेस that the government thinks is a reform, then this should happen with due consultation. This is my demand today. Ki the next RP and or any reform and or any steps related to the regional plan or related to the planning should be with wider consultation. Wider consultation म्हणजे कितें? Wider consultation म्हळ्यार ग्राम सभेक फक्त निवडून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधीक रायट न्ही सगळ्या लोकांक रायट म्हणूंक जाय. हें असो करून जावन जो कायद्यान टाउन प्लॅनिंग एक्टान स्टिप्युलेट जाल्ल्या तें जावपाची गरज आहा. दुसरें म्हणल्यार जे खंयचेय कायदे आमी हाडटात कायदे म्हणल्यार आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट्स आय एम टॉकिंग अबाउट रूल्स. दोज रूल्स नीड टू बी डिस्कस्ड इन द हाऊस. तुका खबर आसतली गेलें सेशन 5 आठवड्याचें आसपाचें आशिल्लें ते 2 आठवड्यान ताणें बंद केलें. ताजे मदीं लास्ट हे प्रोसेसीस घाले की फार्म हाऊस हे तें कितें आहा तें फास्ट केलें ताणें. थंय डिस्कशन जावपाक पावलें ना. ताजो रिजल्ट कितें मेळ्ळो? रिजल्ट लोक रस्त्यार आयले. ताजो रिजल्ट कितें जालो? मंत्र्यान सगळें फाटल्यान घेतलें. सो ताजे पयले मंत्र्यान कितें केलें?
ताचे पयले मंत्र्यान चान्स मारलो, ताका सोडत लागिल्ली. ताणें पॉलिसी पॅरालिसीस जी आशिल्ली, ही पॉलिसी पॅरालिसीसूच एक एटीएम कशें वापरप तें ताणें केलें. सो म्हजो डिमांड असो आहा की ही पॉलिसी पॅरालिसीस आनी खंयच्याय रेडिकल रिफॉर्म्स जे मंत्री हाडूंक सोदता हे वायडर कन्सल्टेशनान जावचे. आनी एक टाउन प्लॅनिंग म्हणटा तो एक होलिस्टीक प्रोसेस जो खूब डिपार्टमेंटांक इन्वॉल्व करून जावंक जाय. ते सगळ्यांक घेवन हें करपाक जाय. पर्रीकराच्या वेळार सगळे बरोबर काम करताले. आज अशें दिसता की एक मंत्री आपले मंत्रीपदाचो चीफ मिनिस्टर, तो म्हणटा आपल्याक दुसरें लागत ना. आमचो आतांचो टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर दिसता की गोल्फ कोर्स येवचे. खूब जाण म्हणटा गोल्फ म्हणल्यार उदक चड लागता. हांव तसो एक टायमार गोल्फाचो सपोर्टर. खूब गोंयकारांकूय दिसता भायर वचून पळयल्यार आरे थंय गोल्फ आहा, हांगा कित्याक ना, हांगा आमचो हाय एंड टुरिस्ट येवंक जाय अशें खूब जाणांक दिसता. हाय एंड टुरिस्ट येवचो, गोल्फ जावचें हे मताचो हांवूय आहा. पूण मंत्र्याक जर दिसता की आपल्यान पॉलिसी चेंज करून आपल्या बऱ्यान येतलें म्हणजे ताणें एक तकलेन धरूंक जाय. चडांत चड जमनीचें रुपांतर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करता, चालूच आहा. ते कोण एक्टिव्हिस्ट बी पळोवंक वचना. आनी हे जे गोल्फ कोर्स बी कोण येवपाचे आशिल्ले ते जर विश्वजिताक दिसता आपल्या मनान येतले म्हणून ते साद येतालो डिपार्टमेंटाचो एक मनीस मुख्यमंत्र्याक लिस्ट दितलो, ते आयपीपीन वतले आनी ते आयपीपींतल्यान पास जातले आनी ते कोणाक कळचें वचूना. आयपीपींतले कितले प्रपोजल जे पास जाले ते तांणी डिटेल दिल्या. खंयचे प्रपोजल कितें पास जाला कोणाक कांय कळना. सो सामकें नॉन ट्रान्सपेरंट जाग्यान जे भशेन चलता तें हें चालू आहा. सो म्हाका दिसता हे आर्बिट्री मॅनरान जो डिपार्टमेंट फंक्शन जाता तो जावपाक जायना. बीजेपीक आतां आदले रिजनल प्लॅनाची एलर्जी आसपाची गरज ना. कित्याक आर्किटेक्ट ऑफ द देन रिजनल प्लॅन ताणें हार घालून भितर घेतिल्लो आहा. सो आतां ते सगळे एक. तर त्या रिजनल प्लॅनाचे रॅशनलायझेशन पॉलिसीचे गोंयकारांक फटयले आनी दिल्लीवाल्यांक फायदो केलो हें बी सगळें आतां कोणाक बीजेपीक लागना. राष्ट्रहितांचे अंडर एवरीथींग ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल अशें जाल्लें आहा. सो म्हाका दिसता मंत्र्याक आनी फुडले 6 म्हयने आसात बजेट सेशन येवचें. ह्या 6 म्हयन्यांनी ताणें कन्सल्टेटीव प्रोसेस बरो करचो आनी जें कितें आपूण करूंक सोदता तें एसेंब्लीन हाडचें, एसेंब्लीन डिस्कस करचें आनी तें फुडें व्हरचें. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हाका दिसता पयली पार्टी that is welcoming the scrapping of 16B. खूब लोक उलयल्या. If you have noticed, no political party has gone on record to welcome the scrapping of 16B, and that consultative process has to be widened with regard to the planning process. So इतलोच म्हजो डिमांड आहा. आतां हांव तुमचे कडेन मागता चड करून म्हजो पोस्टमॉर्टम जो ड्युरींग माय टेन्युअर जें कितें आहा ताचेर तुमी प्रश्न घालचे. कित्याक गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आहा. थोडे न्यूजपेपर असे हाडटात विजय आर्किटेक्ट ऑफ 16B in 2018 वेलकम स्क्रॅपिंग इन 2022. बरें आहा न्ही, हेडिंग दिसपाक बरें दिसता. पूण एक हेडिंगान येदी व्हडली स्टोरी जी आहा ही स्टोरी सामकी ताचो नजरअंदाज केल्लो वता. हें सारकें दिश्टी पडटा, उगड दिश्टी पडटा. म्हणून हांव हाचेर उलोवपाचें हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आनी खंयचोच इशू आज आमी डिस्कस करचो न्ही कित्याक आय डोंट वॉन्ट डायल्युशन ऑफ द न्यूज. एक प्रश्न आसा, तुमी आतां वेलकम केला न्ही, तर तुमकां अशें दिसता की this particular section has outlived its utility? 100%. Because the horizon period for the regional plan 2021 is over. My problem to bring 16B was at that time in 2018 there was 3 years to go before the new regional plan could even be conceptualized. We couldn't go and make the new regional plan 2031 before 2021 it was over. So 16B आमकां हाडचें पडलें. पण ताजो यूज आमी कितें केलो, ताजो यूज आमी असो सामको रिटेल दुकान उगडें घालून आमी बसूंक नाशिल्ले. आमी कोणाची कामां केल्या ती सगळी उगड लोकांक खबर आहा. तातूंत हांव हें सांगता तुमकां की कन्वर्जन व्हडली हॉटेलां खातीर 4 केसी आमच्यो आशिल्ल्यो ज्यो आमी कन्वर्ट केल्ल्यो, ज्यो ताजे मागीर जेन्ना
हायकोर्टान ताजेर फायनल एप्रुवलाचेर स्टे हाडली, म्हळ्यार फायनल एप्रुवल दिवचे न्ही अशें म्हणलें. त्यो केसीस कोणें हात लावंक ना, त्यो तश्यो आहा. बेस्ड ऑन वीच आय वॉज डिमांडिंग की हांवें केल्ल्यो केसी पसून स्क्रॅप जावच्यो. I have demanded on the floor of the house that the cases that I have passed myself need to be scrapped. And today I stand, I wholeheartedly welcome the scrapping and I reaffirm that 16B has outlived, 16B is a defunct. Anik जे एजीन स्टेटमेंट दिला की ते ऑर्डिनन्स घेवन काडपाक जाय म्हणून, एजीक हांव याद करूंक सोदतां की दोनूय जुईज जे हायकोर्टांत बसतात, 2 काय 3 जाण, ते पेपर वाचतात. तांकांय खबर आहा की 16B स्टे आहा, 16B चेर फायनल एप्रुवल दिवपाक बंदी आहा. कित्याक तेन्नाच्या मंत्र्यान एक अफिडेविट फायल केल्लें, कोर्टाक सांगिल्लें की आमी फायनल दिवचे ना म्हणून, आमी फक्त प्रोविजनल घेवन आमचे अकाउंट आमी चालू दवरतात, मिटर आमचो चालू दवरतात. सो हें तांकां खबर आसतना जेन्ना मंत्री स्टेटमेंट काडटा की 16B आपूण स्क्रॅप करतलो, then it's just a matter of technicality. की ऑर्डिनन्स हाडपाक जाय. सावंत गव्हर्नमेंट काय ना, सावंत आणि बाबू कवळेकार पार्टनर आसले या 2000 कोटीच्या स्कॅमान. ना जाल्यार सांगचे ना की ते एप्रुवलान नाशिल्ले म्हणून 7000 केसी ओगीच जाता. तर वयल्यान ताका बॅकिंग ना जाल्यार तो करूंक शकता इतल्यो केसी. म्हज्या वेळार जाल्यो 30-32 केसी पळय, 7000 कश्यो जाल्यो, खंयच्यान जाल्यो? If it was not for the backing given by the then chief minister, otherwise the chief minister doesn't know what is happening. अशें जालें. मोगीच जाता न्ही. तो व्हडल्यो खबरो सांगतालो म्हणटा, याद ना तुका एकदां शेंद्री शेती ऑर्गेनिक फार्मिंग हाडटा म्हणटालो. ऑर्गेनिक फार्मिंगाचें कितें जालें? ताका विचारलेलें आमी ओपन तेका म्हणटा ते आमी आतां ओपन केला ना हिंगा. ते ओपन क्लोज कर म्हणून सांगिल्लें पळय ताका तेन्ना. तें वायट दिशिल्लें ताका. तो कांय करनाशिल्लो, तो फक्त हेंच करतालो म्हणून पडलो तो इलेक्शनाक, नाजाल्यार तो पडूंक शकनासलो. म्हणजे तुझे रे आरोप जाता सुटकेस प्रचंड तुझे आरोप झाला. कशे प्रचंड? तुम्ही केन्ना हे करू ना, तुम्ही केन्ना उत्तर दिवना तेका. व्हेन यू आर मिनिस्टर, व्हॉट वाज द रिझन? Reason is like this. By and large, the planning process says that you make one law. The regional plan is an entity brought by the Town Planning Act, which says that there should be holistic development, not pick and choose. आम्ही जे करताले ते पिक अँड चूज आशिल्ले. एक बीजेपीचो व्हडलो समर्थक, ताजी एक केस आसली जे ताजे भाट सांवजुया रियल सेटलमेंट झोनान आशिल्ले, ते भाट 2021 एग्रीकल्चर केले, ते आमी परते सेटलमेंट करून दिले इन दिस केस. तो आतां आसतलो थंय बीजेपीनूच. हांव मुद्दाम याद करता, नांव घेवप सारकें जाय ना. व्हडलें नॉट अ स्मॉल केस, 50,000 स्क्वेअर मिटर बी अशें कितें आसतलें. व्हडले घराण्यांतलो मनीस. कित्याक हो अन्याय जातालो. सो वी हॅड टू पिक अँड चूज. तुजेर अन्याय जाला, तुजी पयलीं जमीन आशिल्ली सेटलमेंट झोनान, नवे रिजनल प्लॅनान तुजी जाली ऑर्चर्ड. तूं म्हणटा अरे आपल्याक खबरूच ना कशें जालें तें. सो ताका न्याय दिवपा खातीर आमी हें केलें. आतां जर गिरीश चोडणकरान तेन्ना म्हणलें सुटकेसन घेवन गेलें म्हणून, म्हाका दाखय मरे सुटकेस खंय आहा. जर पयशे घेतिल्ले जाल्यार तुका दिसता इतले दीस म्हाका सोडटाले ते? आं? आनी बरें आतां हांव डिमांड करता मरे की हांवेंच केल्ल्यो केसी स्क्रॅप करा. हें आतां विश्वजितान केलें हें दुसरी भशेन खबर, पूण एसेंब्लीनूय हांवें डिमांड केल्लो न्ही. सो दर्या हांवें सुटकेस तुका आतां उत्तर दिता हांव. दर्या सुटकेस वॉज बिहायंड द केस बीइंग एप्रूव्ड. वाय वूड आय डिमांड दॅट इट शुड बी स्क्रॅप्ड? दिस माय आन्सर. तुवें म्हणिल्लें की 32तल्यो 4 आशिल्ल्यो त्यो कमर्शियल आनी रेस्ट वेर 20 वेर इन्स्टिट्यूशनल ऑर रिलिजियस टायप ऑफ थिंग्स. मागीर कोण एक खारवी येता, कोण एक बारीक कोण तरी बायल येता, आपले हें जालां असले रे. दे आर नॉट matters which have some sort of pecuniary interest in it. But now interesting part is this: do you think the CM may not like this scrapping? 100%. There is a thing called scorched earth policy. You must have heard that this was a technique used by Stalin in the World War II. कितें करतालो तो आपलोच रशियेंतले आपलेच पूल मोडून उडयतालो, आपलेच क्रॉप उजो पेटून उडयतालो. दुसरो जो येता ताका काय मेळचें न्ही. मे बी आतांच्या मंत्र्याक इंडिकेशन आहा की कोण दुसरो येवपाचो आहा
सो ताणें अशें तें निवड केल्लें आहा की तें टावन प्लॅनिंगान तेचो व्हडलो मिटर चलपाचें हें ना आनी हें मिटर सोडून आनी काय करून थंय वचूंक ना. तुम्ही म्हणले की विश्वविद्यालयाचेर दबाव आसा म्हणजे असेंब्लीन तशें ट्रिगर अश्युरन्स दिवंक ना. कोणाचो दबाव आसलो? रुलिंग पार्टी 100% दबाव वयल्यानूच आसतलो न्ही. अरे विश्वजीत मंत्री जालो आज, तेन्ना आज कोण आहा मुख्यमंत्री? सेम मुख्यमंत्री आहा. तेन्ना जो अकाउंट चलयतालो, मिटर चलयतालो आपलो, तेन्ना मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो? सेम आशिल्लो. तेन्नाय आमी 16B स्क्रॅपिंग डिमांड करताले, तेन्ना तो आयकनासलो. आज हो ऑलमोस्ट आयकूंक पावला पूण येस म्हणना. दबाव कोणाचो आसतलो? क्लियर न्ही. मुख्यमंत्र्याचो दबाव आसतलो. नाल्यार विश्वविद्यालयाक विचार तूं कोणाचो आशिल्लो काय म्हणटा दबाव. जे आमी थंय मागिल्लें तें तुवें तेन्ना दिवंक ना. तें आतां कित्याक दिलें काय म्हणून. हाजे मदीं दबाव कोणाचो आशिल्लो विश्वविद्यालयाक विचारचो आनी विश्वविद्यालयान सांगचें लोकांक. ऑलमोस्ट करूंक पावोन करप ना म्हणटा कितें अडचण आशिल्लें मरे. हें ताणें तेन्नाच सांगूंक जाय आशिल्लें. म्हणून विश्वविद्यालयान भायर आसतना थंयच्यान डायरेक्ट डिक्लेअर तें केलें. खंयच्यान भायर भितर म्हाका खबर ना. पूण एक म्हाका खबर आहा की इन द चेंज्ड पॉलिटिकल सिच्युएशन many things have changed. तुम्ही विश्वविद्यालयाक केन्ना विचारना मायकल लोबोचे सगळे जे कितें ताणें हें केल्लें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दवरलेले ते खंयचे लॉन्ड्रीन घाला काय ते लॉन्ड्रीन घालून सारकें जावचें ना. तें आमचे कडेन आहा तें दॅट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ द हावस. सो आमदार जे आहा ते आमचे कडेन ते सगळे डिटेल्स आहा आनी हे फक्त 8 आमदार हांगाच्यान थंय गेले म्हणून लोकशाही सोंपली अशें ना. आमी जिते आहा वी विल गो इन टू ईच एंड एवरी केस. आनी एक हांव सांगूंक सोदतां की जांकां दिसता की आज पावर आयल्या आमी जाय तें करतले ते जाय तें करूंक मेळना. आतां शाहजहानाक तुका कशें तें बुजना तें पळय न्हू स्लोली एक येता. सो येदो व्हडलो शाहजहानाचें नांव सांगून पसून गोंयांत तुका सुटका ना. जाल्यार हे जे कलर मारतात आनी पैसे करतात आनी तांकां इजी इतले सुटपाचे चान्सीस ना. Vijay Bob, after scrapping of these 7,000 cases you are mentioning, have they come into jeopardy? 100%. They're all gone. There has to be a refund, looks like. Or there has to be a promise by a new minister saying, I will bring 16B again. पण हे सगळे प्रोविजनल सगळे घेऊन गेले केसी. आता कॉमिक म्हणते म्हाका हें कळना प्रोविजनलाक लोक पयशे कशे दितात पूण दिताले न्ही. व्हडले व्हडले मनशांनी म्हाका सांगिल्लें ना अरे ते सांगतात न्हू. अरे कोर्टान तो दिता थंय बरोवन की आपूण ते प्रोविजनल म्हणून प्रोविजनलाचेर पयशे कितें दिता म्हाका कळना पूण दिताले न्ही ते. आता तुम्ही म्हटले की ते लोकांक न्याय दिवपाक 16B हाडलेलो. आता तुम्हीच मागता की तो स्क्रॅप जावपाचे म्हणून तुम्ही केला ते केसी आणि म्हणता की ते कमर्शियलूय नासले. सो आता स्क्रॅप जावपाचे जर न्याय दिवपाक हाडलेलो जाल्यार स्क्रॅप जालेलो न्याय गेलो नवो रिजनल प्लॅनान न्याय दिवप तांकां. न्याय कोणाक? न्याय तुका कळ्ळें कितें सांगूं सोदता हांव. न्याय कोणाक की तूं गोंयकार तुजी जमीन सेटलमेंट झोनान आशिल्ली 2001 2021 तुजी जमीन ऑर्चर्ड म्हणून दाखयली. आतां अन्याय कोणाचेर जालो? तुजेर जालो. तुका न्याय दिवपा खातीर 16B हाडली 16B स्क्रॅप जाली कित्याक ताजो दुरुपयोग जालो. आतां कितें करप? नवो रिजनल प्लॅन येता तेन्ना त्या मनशाक न्याय दिवप. दॅट इज द लास्ट रिकोर्स टू एक्शन. विजय बाब, रिजनल प्लॅन हाडपाचे खूप प्रयत्न झाले पण रिजनल म्हणजे बरी हे न्ही ती मोठी वायडर हे पण ते शक्य आसा गोंयांत कित्याक ऑफकोर्स ते जालना दिगंबर कामत कितेंय तूं म्हण वन हॅज टू गिव हिम क्रेडिट दॅट अ कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस वॉज युटिलायज्ड फॉर अ लॉंग पिरियड टू मेक द रिजनल प्लॅन. तातूंत मेजर डिफॉल्ट आसलो पूण ताचो रॅशनलायझेशन पॉलिसी. म्हजें कोतान अशें आशिल्लें की तुमी ते दिल्लीवाल्यांक आदार करूंक सोदताले गोंयकारांक बळी कित्याक दिले? फक्त लोकांक दाखोवपाक की आमी चड कन्वर्ट करूंक ना. म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही हें माप मातशें कमी देंवतलें म्हणून हातूंतले इल्ले हांगा घाले. तशें करनाका. बी क्लियर बी ऑनेस्ट की बाबा लोकसंख्या वाडल्या डिमांड वाडल्या देरफॉर हावसिंग वाडला. वॉट इज अ बिग डील अबाउट? आता एनवायरमेंट चेंजीस जाता खूप ग्लोबल वॉर्मिंग जाता त्या पार्श्वभूमीचेर रिजनल प्लॅन व्यवस्थित एक डेव्हलपमेंट जावपा जाय अशें तुका दिसना? आनी पळय रिजनल प्लॅन हो कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसान जावंक जाय. रिजनल प्लॅनान सगळ्यो वस्तू फूल कन्सेन्सस जातलो अशें शक्यता ना. थोडे कोण नाल्यार कोण अनहॅपी आसतलो पूण जाता तितलो कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस घेवन रिजनल प्लॅन करचो हें कायद्यान स्टिप्युलेट केल्लें आहा.
आनी कायदो फॉलो करपाक जाय. कायदो जर फॉलो करना ते मॅटर कोर्टान वता. कोर्टान जर गेलें जाल्यार ते फुडें वचूंक पावना. फुडें वचूंक पावना जाल्यार पॉलिसी पॅरालिसीस जाता. म्हणून पॉलिसी पॅरालिसीस ना जावचें म्हणून कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसान फुडें वचचें हो म्हजो आग्रो आहा सरकारा कडेन. आनी हांव हाजेर पूर्ण सामको डिटेलान इतल्याच खातीर उलयना कित्याक आज सगळ्यांत चड ब्रिक बॅट्स म्हणटा ती पडल्या ती म्हाका. I have not given this press conference to take bouquets from somebody. की हांवें हें केल्लें म्हणून. I've only clarified, especially because some section of the media says that बाबा होच आर्किटेक्ट हो आज हें करता म्हणल्यार कितें बेसिकली आतां रुलिंगांतल्यान ओपोजिशनान पावला म्हणून हांव हें उलयतां अशें न्ही तें. रुलिंगान आसतनाय बी तुमी म्हजी डिबेट काडून पळया 16B च्या टायमार आय हॅव जस्टिफायड दीस बाय रॅशनलायझेशन. ही रॅशनलायझेशन म्हणटी कितें ती. एंड आय हॅव स्टडीड द टॉपीक, आय नो इट वेल. आतां नवें कितें जालां हे 2000 कोटी जो फिगर आहा इट ऑल्सो मे बी मिडियोकर फिगर, मे बी इट इज अबव दॅट. पूण हें आयकूंक येता बाजारान ती गोश्ट आमी उलयल्ली आहा. Now RP 2021 is already now. Now RP 21 is applicable, but there is a committee. During my time there was a committee. Committee म्हळ्यार कितें, सपोज तूं RP 2021 तूं सेटलमेंट आहा, तूं येता आपलो एक बिल्डिंग 4 फ्लॅटाची घालची म्हणून. ती जमीन NDZ आसा काय कितें, ओ ग्रामसभेन तुजेर ऑब्जेक्शन आशिल्लें काय कितें हें चॅक करपाक एक कमिटी आहा. Committee is of experts, no politicians. At that time there was one engineer, there was an architect. हे 4-5 जाण आशिल्ले ते, all professionals. आणि ते चेक करतात, जर ते क्लियर आहा then it give approval. So this is the way the RP 2021 was put to a sieve, चाळणीन घालून आमी ते चेक केला. म्हज्या वेळार अशें आशिल्लें की 3 केसीस सारक्यो ब्लेटंटली इल्लीगल आसल्यो. रानांचे भितर बिल्डिंगो ज्यो पयल्योच आशिल्ल्यो आयल्यो त्यो आमी रिजेक्ट केल्यो विथ अ व्हेरी क्लियर थिंग की ह्यो पास जावंक शकना. That although it is a settlement under RP 2021, ground truthing shows that it is a forest and we will not allow this. भरणे अंडर आता तो नवी कमिटी करपाक सोदता ताजे बद्दल तुजी व्हॉट यू फील. पळय भरणे म्हणटा तो पयलो आनी आदार केल्लो आमकां फातर्डान. तो एक गोंयकार आनी तो आपले गोंयचे खातीर कितें जाल्यार करूंक सोदता. ताजी आवय हांगा, ताजो बापूय भायर पडिल्लो, तो हांगा आयिल्लो, तो हांगा पयशे करूंक आयला अशें म्हाका दिसना. आतां ताका कितलो टायम मेळटलो हें सगळें करपाक, दॅट हॅज टू बी चॅक्ड. बट ही इज अ व्हेरी फेमस गोंयकार जाणें बोगोता म्हळ्यार कोलंबियाची कॅपिटलान हें सगळें मॅस आशिल्लें थंय ताणें अर्बन ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव केला. आनी एक बरें ताजें पुस्तक आहा अर्बन प्लॅनिंग इन 2020 म्हणून, पोस्ट 2020. म्हळ्यार कितें ताणें फक्त ट्रॅम घाल्यो थंय आनी तातूंत कलर घाले. सो समबडी वील पे, बट बेसिकली अर्बन ट्रान्सपोर्ट जर वाडलो जाल्यार लोक गाडयो घेवंक वचना, कंजेशन कमी जाता. दॅट वे इज गॉट अ व्हेरी क्लियर विजन. हांवूय ताजे कडेन उलयलां, ताजें एक कळटा की पणजे कित्याक बुडटा पावसान. कित्याक पुर्तुगेजांनी प्लॅन केल्लो तो सगळो असो आशिल्लो की खंयच्यानूय जर उदक आहा तें उदक लास्ट नदयेन पावूंक जाय. तुजे कान म्हणून पयलीं आशिल्ले ते कान आतां बंद जाल्या. व्हडले व्हडले प्लॅनर हाडले, एक स्पेनाच्यान आयली, मागीर एक सिंगापूरच्यान आतां वेरी कोण तें स्मार्ट सिटी बीट ते पळयता HOK म्हणून. बट बेसीक थिंग तांचें चुकता खंय. तोय ताजें मत अशें की लोकल आर्किटेक्ट, लोकल प्लॅनर्सांक ते घेनात. ते सिंगापूरच्यान येता ताणें ड्रॉइंग काडटा. सिंगापूरचें ड्रॉइंग गोंयांत चलता अशें ना. गोंयचो पावस आनी सिंगापूरच्या पावसा भितर हें आहा, अंतर आहा. सो कितें आहा, खंयच्यानूय तें उदक वचून नदयेन पावपाक जाय. हें जर वचपाची वाटूच बंद जाली जाल्यार तुजें फ्लड जालें. बेसीक Portuguese planning was that there was drainage. Drains have been stopped. Now we have to find a way to reopen the drains. इतलेंच आहा तें. हें एक गोंयकार करूंक शकता जर ताणें लोकल प्लॅनर्स आनी लोकल आर्किटेक्टांक कॉन्फिडन्सान घेतले जाल्यार. तें जर बरें कॉर्पोरेट भशेन सारकें ते विश्वजीत खुबदां म्हणटा इंटरनॅशनल प्लॅनर्स आर गोइंग टू कम. इंटरनॅशनल प्लॅनर म्हणून आमकां व्हडलें बरें दिसतालें. पूण इंटरनॅशनल प्लॅनर जर गोंयकार आहा जाल्यार मे बी ताका आपल्या आवयचें चिंतून तो ताजेर न्याय दिवंक शकता अशें म्हाकाय दिसता.
हे रायटअप आहा हांव सारको करून दिना सामकी